आयज नोवेनाचो 5वो दीस। आयचो विशय मानेवंत आग्नेल कोणाकूच भायराय नासतना उक्त्या मनान सगल्यांक वेंगयतालो ह्या विशयाचेर आमी नियाल कोत्ता। मानेवंत आग्नेल सदांच उक्त्या मनाचो, सगल्यांक योकार दिवपी आनी मोयपासान वेगोवपी आसलो। उक्तेपणान जियेल्यारूच मोग स्पश्ट दिसून येता। समाजाक एकठांय दवरपाचें हें पयलें पावल। मानेवंत आग्नेल एक बरो गवली आसलो। आपल्या लोकांक मेळूंक तांचे आयकून घेवंक तो आयतो आनी तयार आसलो। तांच्या सुखा दुखांत वांटो घेतालो आनी तांकां आदार दितालो आनी तांकां क्रिस्ता बऱ्या गवळ्या सोरशी व्हरूंक जाची देख घेवंक ताणें प्रयत्न केले। आपली सेवा करूंक न्हय बगोर दुसऱ्याची सेवा करूंक तो सदांच वावुरलो। येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात। ह्या मिसाची इतेसावा फामिलीक बरी भलायकी मागता नाझारेथ फेर्नांडीस। आमकां सोर वायटां विघ्नांतली सांबाळली देखून देवाक आर्गां दिता तशेंच फामिलीचेर उपोट बेसांव मागता जो आनी जिता नावेली। दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता रबिंद्रा आनी माग्रेटा बरेटो कलंगूट। दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता आयवोना काल्दो वेर्ना। ह्या मिसांत वांटो घेवंक रोमारी आयल्यात त्यो अश्यो रिवोनची रुजार सायबिणीची फिरगोजेची फिरगोजकारां तांचो पाद्र विगार मारियो पेरेरा कूर पाद्री मिलाग्रीस फेर्नांडीस पाद्री रिचर्ड क्रास्तो आनी पाद्री मिलाग्रीस बरेटो। कॉलेजच्या आलेडी ऑफ पायटी फिरगोजेची फिरगोजकारां तांचो पाद्र विगार पाद्री कोसेसांव पिंटो आनी कूर कासन दोरादो आनी कारांजाले रुजार सायबिणीची फिरगोजेची फिरगोजकारां आनी तांचो पाद्र विगार पाद्री पियो साल्वादोर आल्मेदा। तुमच्या सगल्यांच्या इतेसांवा पासत आमी ह्या नोवेनाच्या मिसांत मागता। सगलीं आमी उबी रावुया। आमी भुरगीं सोबोली जेजू आमचो मोग करता, आमचेर तो हात दवरता, आमकां वेंगेन तो घेता। जेजू आमच्या तुजे सोरशी धांवून धांवून आमी येता। तुजे बेसांव आमकां मागता, तुजे वेगेन आमी लेता। जेजू आमच्या तुजे सोरशी धांवून धांवून आमी येता। तुजे बेसांव आमकां मागता,
तुझे वेगेन आमी लिपता आमचे सारको बुरगो जाव जेजू देवलो स्वर्गांत आमकां आपल्या बापाची कोशाक भुरगी मोगाची जेजू आमच्या तुझे सोशी धावून धावून आमी येता तुझे बेसाव आमकां मागता तुझे वेगेन आमी लिपता जेजू आमच्या तुझे सोशी धावून धावून आमी येता तुझे बेसाव आमकां मागता तुझे वेगेन आमी लिपता बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची हे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो हो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो हो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आयज मानेवंत आग्नेलाच्या नोवेनाचो 5वो दीस आयचो विशय मानेवंत आग्नेल उक्त्या मनाचो येवकार दिवपी आनी सगल्यांक वेंगोवपी आमी क्रिस्ता सारके खुशाल उक्त्या मनाचे सगल्यांक वेगोयतले जावंक गरज आमच्या जिवितांत मानेवंत आग्नेल उक्त्या मनान दुसऱ्याक मोगान वेगोयतलो एक देखीवंत नमुनो ताचे सारकेली जावंक आमी वावरूंक बापाची कृपा आमकां मागुया आयचो दीस देशाचो कारबार चलयतल्या पासत भेटयला तांणी प्रमाणीकपणान आनी निस्वार्थी मनान आपले पोरजेची सेवा करूंक आनी आमच्या देशांत भावपण आनी एकवटाचें बांदपास घडोवन हाडूंक वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ आनी कृपा ह्या मिसा बलिदानांत आमी मागुया आयज पवित्र सभा उगडास करता भाग्यवंत आल्बर्ट वॉर्तो हाची परब हो धर्मदर्शक आनीक धर्मशास्त्री वतलो जायते पवित्र सभेंत नवेपण ताणें भितर हाडलें आनी आयचो नोवेनाचो विशय मनान धरून आमी सगळीं उक्त्या मनाची जावया आनी अदीक करून पवित्र सभेन आमचें मन उक्तें दाखोवया जायते पावटी आमी चुकता आमी वचकोत येद्या वेळार सगळे पातकांचे बोगसणे आमी मागुया हांव पातकी सर पदवीदार देवपा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यांक उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटा दारून भंय सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत भाग्यवंत सदांच सांकवार मदीं सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाल्या लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Glory.
मोगाच्या भाव बिंदू आमी जायत्यो गरजो आमी घेवन आयल्यात देवाक जाय तें सांगचें आसा मागचें आसा येद्या वेळार सगल्यो गरजो हे वेदी भोंवतणी हाडून बापाक उबारुया. प्रार्थुया. देवा तूं जाणवायचो सागर आनी सासणीक उजवाड भाग्योत आल्बर्टान तुज्या दोन आपल्या काळजाच्या मनशाचे सैमान जाणवायेन आनी भाववाट्याचे स्वता मदें आसा तो सोंबोवन दाखयलो आनी ताचो आमच्या गिन्यानांत आनी जिवितांत एकताळ्यान फोल काडूंक वाट शिकयली. तुवें आमकां दिल्ले हे वोत्या शास्त्राची शिकवण दवरूंक आमच्या काळजाचे सैम शास्त्र विज्ञाना वरवीं चड आनी चड सोंपून तुका वळखूंक आनी तुजो मोग करूंक आमकां पावय. आमच्या सुमयाची येता तो करो देवची पवित्र आत्मेच्या एकपणांची येता आनी राजभर चलयताय सासनाच्या सासनान. धर्मदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. शिसांची संख्या वाडत वेतना ग्रीक उलोवपी जुदेव दुसऱ्या जुदेवांचेर गुणगुणूंक लागले कित्याक दिसपट्टे सेवेन तांच्या विद्वांचेर विस्वास पडटालो. ह्या खातीर 12 जाणांनी सगळ्या शिसांची एक जमात आपयली आनी तांकां म्हणलें देवाचें उतर कुशीन दवरून जेवण मान आसलोलें आमकां बरें सोबना. ते पासत तुमी भावा भयणीनो तुमचे मदल्या बरो मान आसलोल्या पवित्र आत्म्यान जाणवायेन बोल्लेल्या 7 जाणांक वेंचून काडात. हें काम तांच्या हातांत सोंपोवचें आनी आमी सगळो आमचो वेळ मागण्याक आनी देवाचें उतर पोरगोडच्या कामाक लायतले. येवजण सगळे सोबेन मानून घेतली आनी भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान बोल्लेल्या इस्तेवाक वेंचून काडलो आनी ताचे बरोबर फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमानोक, पार्मेसानाक आनी आंतियोकेच्या नोविस्या निकलावाक हांकां तांणी धर्मदूता मुखार व्हेले आनी मागणें करून तांचेर हात दवरले. सर्वेस्पराचें उतर शिपडोत वेतालें आनी जेरुजाल्यांत शिसाची संख्या वाडत वेताली आनी पुस्कळ यादनिकांनी पोरयान भावार्थाक वेंग मारली. देवाचें उतर हें. देवाचे वड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशें आमचेर देवून तुजी प्रिती सगली म्हणुया. जसो आमचेर विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवून तुजी प्रिती. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोसाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशाक वसली वाखाणी सोंपता. सितार वाजोवन तांकां दिन वासात. 10 तारांची किन्नोरी धरून ताका सोद गितां गायात. आमचो जबाब जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवून तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नेत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे पितीन संवसार उपोट भरला. आमचो जबाब जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवून तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात तांच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवता
तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो, तोच तांकां दुगळ्याच्या काळार दानून दितलो. आमचो जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमची देव तुजी प्रिती. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Solves morak soy, 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 soy, soy. Unoja do somja, duši zagraj goda, duši sa slavu Solves morak soy, 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 soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं, तुमचे सवे आसूं. जुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Mój matka Somia. पास्काचे परबे आदी जेजू ह्या संवसारांतलो बायस सरून बापाशी वेसो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो. ताणें संवसारांत आसलेल्या आपल्याच्या सदां मोग केलो, पूण आतां सपूर्णायक ताचो मोग करून दाखयलो. तांचें रातचें जेवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान शिमावाच्या पुताक जुदस इस्कारियोटाच्या मनांत घालें. बापान सगळें आपल्या हातांत दिलां आनी आपूण देवातान आयला आनी देवाशान वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणा वेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंगटाक ताणें एक रुमाल बांदलो. उपरांत एका तोस्तांत उदक ओतून तो शिसाचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलेल्या त्या रुमालाक ते पुसूंक लागलो. तो शिमाव पेद्रू सश्शें गेलो. पेद्रून ताका म्हणलें, सोमिया, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका परतीक पाल केलो, हांव कोत्तां तें तुका आतां सजमोना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कदींच दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हणलें, हांव तुका धुना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. शिमाव पेद्रून परतीपाल केलो, तशें जाल्यार सोमिया, म्हजे पांयच न्हय, बगर म्हजे हात आनी म्हजी तकली धुव. जेजून ताका म्हणलें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगळो नितळ आसा. तुमी तो नितळ आसात, पूण सगळे नात. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तो जाणो आसलो. त्या पासत ताणें म्हणलें, सगळे तुमी नितळ नात. ताचे पांय धुवन जातूच आपलीं आंगोस्त्रां घालून जेजू आपले सुवातेर पोत्तून आयलो. ताणें म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी सजमल्यात मूं? तुमी म्हाका गुरू आनी स्वामी म्हणटा आनी तुमी सारकें उलयता, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी स्वामी. म्हणटूच तुमचो स्वामी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वगणी तुका क्रिस्ता. प्रेतीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या 5व्या दिसाचो नव्यानाचो विसव मनान हाडुया. मानेवंत आग्नेल उक्त्या मनाचो येवकार दिवपी आनी सगल्यांक वेंगोवपी. एक बरोयनार लिओ बास्काल्गिया आपल्या पुस्तकार अशें एक ल्हान भुरग्याची खबर सांगता. हो एक ल्हान भुरगो आसलो जो आपल्या कंपाउंडान घरा भायर खेळटालो आनी अशें खेळटा आसतना आवचितूच ताची नदर साजऱ्याक घरा भायर एका जार्दिनान बसलोलो एक जाणटे पिरायेच्या मनशाचेर ताची नदर पडटा. वो 80 वर्सांचो जाणटो मनीस बागीन आपल्या कंपाउंडार बसून रडटालो आनी हो ल्हान भुरगो हें पळोवन आपल्या दुर्गांतल्यान उडी मारून ह्या जाणट्याशी वेता आनी तो रडटा तो पळोवन ताजे उंटयेन वचून बसता. जाय तो वेळ ताजे उंटयेन बसल्या उपरांत शेकी घरा येतोच ह्या भुरग्याची आवय ताज्या लागीं विचारता, बाबा तूं जाणट्या मनशाशी गेल्लोय, ताका कितें सांगूंक तूं गेल्लोय? ना मामी, हांवें ताका कांयच सांगूंक ना. तो रडटालो कित्याक थोडेच दीस फाटीं ताची पोतीन मेल्ली देखूनच ताका जायतें काळजान दूख आसा देखूनच हें दूख तो रडटालो. हांवें ताका कांयच सांगूंक ना, फकत हांव ताज्या उंटयान बसून ताज्या बराबर ताका रडोवंक आदार दितालो. हांवूय ताजे उंटयेन बसून ताजे बराबर रडून ताका आदार दितालो. आय सॅट ऑन हिज लॅप सो दॅट आय कूड हेल्प हिम टू क्राय. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हो ल्हान भुरगो ल्हानूच आसतना हे जाणट्याचे दूख आपल्या काळजान तो घेता. कशे भाशेन ताजी पोतीन सोंपलेली देखूनच आपूण जायतोच वेळ ताज्याशी सादता. आयच्या दोनूय वाचपांचेर आमी नदर मारुया. आयच्या पयल्या वाचपान धर्मदुताच्या इतिहासा वेल्यान आमकां मेळटा ग्रीक उलयतले जुदेव तांच्या मनांत अशें एके पाटी ते गुणगुणूंक लागले आनी ते गुणगुणटाले कित्याक हिब्री उलयतले जुदेव हांचे विशीं. एक ग्रीक उलयतले जुदेव सजमताले की जेवणां दिसपोटी वांट्टाली ती जेवणां वांट्टा आसतना तांकां अशें दिसतालें की हे जुदेव उलयतले हिब्रू तांच्या विधवांक एके भाशेन परवा करिनासले. आनी हें पळोवन शिसांक गोमल्या उपरांत शीस कितें म्हणटा, आमी आमचो वेळ दिसपट्टी जेवण वांटून एके भाशेन देवाचें उतर फाटीं दवरूंक सारकें न्हय. आमी तुमचे मदले कांय मनशांक विचून काडटा. हें काम जेवण वांटपाचें दिसपट्टी तें कोत्तेले हांव. आनी तांकां विचून काडल्या उपरांत शीस तांच्या आदीन हें सोंपयता. आनी हे 12 शीस आतां कितें कोत्ता, आपलें काम म्हणल्यार मागणें करप आनी ही बरी खबर परगटप. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां कितें मेळटा? आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा कशे भाशेन जेजू ह्या निमाण्या जेवणार उठून शिसांचे पांय धुता. आपूण गुरूय जावन तुमचो दोनूय जावन तरी पूण ही सेवा चाकरी ताची कोत्ता. आपल्याकूच विसरता आनी हे शिसांचे पांय धुता. हातून कितें दाखयता? हातून दाखयता क्रिस्तांवपण म्हणजे कितें? आपलेपणांत जिवप न्हय, ल्हानविकायेन जिवप.
जेजून आमकां न्हय फकत सांगल्या दुसऱ्याची सेवा कर, दुसऱ्यांक बरें कर. जेजू आपल्याच जिवितांत हें करीत आयलो. जेन्ना निमाणे जेवणार उठून तो शिसाचे पांय धुता आसतना जेजू बरे भाशेन जाणो आसलो. शिसा मदले कांय शीस एके भाशेन एकलो ताका विकून दिवचो आसलो, ताजो घात घेवचो आसलो, दुसरो नेगार वचपाचो आसलो. हें सगळें जाणा जावन जेजू तांचे पांय धुता, सगल्यांक वेंगोयता, सगल्यांक येवकार दिता. आमी पळयता जेजूच्या जिवितांत जेन्ना तो गांवांनी भोंवतालो जावं दुसरे सामारितान मनशां सोबे लेगूनच तांकांय वेंगोयतालो, बरें कोत्तालो, कुड्डे आसलेल्यांक दीस अशें कोत्तालो, भुकेल्यांक जेवण दितालो, सगल्यांक तो वेंगोयतालो. आनी जेजू आमकां आयच्या दिसा हेंच करूंक आपयता. आयचो विशय आमकां तेंच की आमी मनशांक येवकार दिवपाचें, सगल्यांक वेंगोवपाचें. हें आमी पळयता मानेवंत पाद आग्नेलाच्या जिवितांत. तो एक याज्ञीक कसो वावुरतना ताका दुसऱ्याचो हुस्को आसलो. ताजे लागीं कांय बोल्सान पयशे ना लेगून जाल्यार उसणें घेवन दुसऱ्यांक तो पावतालो. अशें सांगता ताच्या जिविता वयर बरयता जेन्ना कर्नाटकाच्या ह्या कुमटा पॅरिशान तो वावुरता आसतना आदलो पादिगाराचेर कांय लोक गरम आसलो. जेन्ना पाद आग्नेल तिसोर एक विगार कसो वेता आनी विगार कसो आसतना एका रातच्या दिसा कांय मनीस पिवन रातचे इगोजेचीं दारां बडयता आनी दारां पाद आग्नेल कोट्टा आनी तांकां येवकार दिता. आनी हे मनीस कितें म्हणटा, आमकां इगोजेचो हिशोब ह्या वेळार तुवें दाखयलेलो जाय. आनी पाद आग्नेल शांती मनान हिशोब बरयलोले पुस्तकां हाडटा आनी ती सगळीं मेजार धरून तांकां म्हणटा, हिशोब पळोवपाचें हें तुमचें काम. हे पयशे कशे मोडल्या, खंय ते घातल्या, तुमी ते दिता, तुमचे पयशे देखूनच तुमकां रोजा आसा विचारपाक आनी तुमी ते पळयात. शांतिकायेन हो तांचे सोबे हो ताचो स्वभाव पळोवन आयिल्ले मनीस आपली मनां बदलता. तेवूय एके भाशेन दुसरे मनीस कशे जिवंक पावता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज ह्या तर पवित्र दोंगरार आमी चडून आयिल्लीं आसा. ह्याच दोंगरार ह्याच मोठान पाद आग्नेल हांगासर जियेलो. आमी पवित्र जाग्यार आसा. आमी ताका आल्तराचो मान फावो कर म्हूण मागूंक आयिल्लीं आसा. आनी आमचे खातीर कितें? पाद आग्नेलाक देवान आल्तराचो मान ताका दिलो खरोच, फकत संवसारान हो आल्तराचो मान दिवचो आसा. तर आमी आमचे खातीर कितें मागून घेतल्या? नोवेनां आमी जायतीं नोवेनांनी भाग घेता, पूण खेरीत भाशेन आमच्याय मनांत हो हुस्को आसूंक दुसऱ्याचो, आमच्याय मनांक दुसऱ्यांक आमी येवकार दिवंक, दुसऱ्यांक आमी वेगोवंक. कांय मनशां आमकां बरीं लागना, कांय मनशां आमची तोखणाय करिना, कांय मनशां आमकां किकोंत कोत्तेलीं, तांकां आमी कितें कोत्ता? बरीं मनशां आसात तांकांच आमी लेखता जाल्यार जेजू म्हणटा तुमी बरें कितें केलें? अनबावर्थी अशेंच जियेता. देखून आयच्या दिसा आमी खेरीत भाशेन पाद आग्नेलाची मजत घेवया. जेजू आमचो नामणो जावन आसा. पाद आग्नेलाचे मजती उदेशी जें बी ताणें शिंपलोलें आसा हें बरेंपण दुसऱ्यांक वेंगेवपाचें, दुसऱ्यांक येवकार दिवपाचें. आमकां बरी लागना ती मनशां लेगून तांकां वेगोवंक देवाच्या आदारा उदेशी हें सगळें आमच्या जिवितांत करूंक आमी पावतल्या. तो खेरीत भाशेन बापाचो आदार आमी मागुया. देवान आमकांय भाग्यवंत मानेवंत पाद आग्नेला भाशेन हें जिवीत जंय आमी सगल्यांक वेंगोवंक पावतल्यांक, सगल्यांक येवकार दिवंक पावतल्यांक भेदभाव करिनासतना खरें क्रिस्तांव कशें जिवंक पावूंक बापाचो आदार आमी मागुया.
उबी रावया आनी येदे वेळार आमची थोडीच मागणी आमचे आवडे आमचे ओत्रेक बापाक उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी मानिवंत आग्नेलाच्या जिविताची देख घेवन ताचे सारके उदार मनाचे भेदभाव करिनासतना सगल्यांक येवकार दितले आनी सगल्यां पासत वावुरतले फुडारी ते जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोताव तुका. मानिवंत आग्नेला भाशेन आमी सोगलीं हांसते तोडाची आनी उदार मनाची जावंक आनी दुसऱ्यांक येवकार दिवंक आमच्या काळजांचीं दारां सदांच उक्ती दवरूंक बाबाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोताव तुका. आमच्या देशाच्या शांतिकायेक आनी उदरगती पासत मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी समाजांत आसलोल्या वेगळोचाराच्या बांदपास मोडून उडोवंक निस्वार्थी मनान आपली पोरजेक बरेपण पळोवंक आमची देशाची कोरी उदरगत करूंक वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोताव तुका. गोरजीवंतांक आनी समाजांत बारायलोल्या पासत मागुया. आमी आमच्या उक्ते काळजान तांकां मानून घेवंक गोरजेक सांपडलोल्यांक आदार दिवंक देवाच्या मोगाची हातयारां जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोताव तुका. मानिवंत आग्नेला पोरी आमी मोगाचे आनी शांतीचे मार्गार चलूंक आनी मानिवंत आग्नेलाचो सांत कराराचो प्रोसेस आमच्या मागण्यांनी बेगीनूच सोंपून नाईक पावोवंक म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोताव तुका. भोमोगाल बापा ही आमची थोडीच मागणी आमच्या फुड्यान घातल्यात आनी जाय ती घालची आसत. येदे वेळार ही उक्तेपणीन घातलेली मागणी तूं स्विकार करतना आमी ओगेपणी आमची मागणी केल्यात तिवूय स्विकार कर. ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन.
काळीज मागता आयच्या दिसा आखे जिणेर देवा कशी कोळीसली गो मोगान वेगोन जिवीत सोडून जेजू तुझे काळीज मागता जेजू मागता खोशेन दिता सगळेच मोजे बापाक मोगता जेजू मागता खोशेन दिता सगळेच मोजे बापाक मोगता म्हज्या भाव भयणो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागत हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवूं दयाल बापा तुका उलो मातेल्यांची मागणी आयक आनी तुजी पवित्र सभेची देणी मानून घे तुजी आपणायलेलीं भुरगीं करतात ते पवित्र आत्म्यांक सगळ्या मनशा भर ओनीत आनी सर तरेचे अंतर आनी वेगळोचार मोगा वरवीं सोंपूंक मनशा समाजान शांती समाधान रायज करूंक आनी सगळ्यांचे एक कुटुंब जावंक हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवीन आमेन सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं तुमची सगळ्या आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया होय आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरान सासण्याचे देवा सवकाळ्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रोसलें वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायलें पूण मनशाक तुजे सारकीचो रोसलोय आनी आख्खे विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मिता वाखाणूंक तुजेच रोसणेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोळबार तुका मान भोवमान दितात ताचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करूंक मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरोन सुसूंक विच्च्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या सिसांक
दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पिवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हजे रोगताची काल्स नव्यान सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसोळें मिलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावटाचो गूट परगोटुया. बापा जिवच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जे चिकूल रोगो शेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आघा मरे देवाची माई सांगाती, तिजो पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंतन मृतांक आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूतान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. अदे वेळार जेजू शिकवलेल्या मागणे आमी सगळीं सवकास आनी बराबर म्हणुया. आमची बापा सगळीच्या, तुजें नांव पवित्र, तुजें राज जावंक येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टकारांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्यात आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुदान म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचे दिसता. Koshi bosat, mocha kuri rokta,
कशी दादोसाया म्हज्या जेवणाक येयात आपण कशी बसा म्हज्या कुडी रोखता कशी दादोसाया जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें 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 मुंडो मोडून वता जिवन बोडून वता उमेदून रोजाया दुसऱ्याक जिवन बोरा मुंडो मोडून वता जिवन बोडून वता उमेदून रोजाया दुसऱ्याक जिवन बोरा जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें 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 म्हज्या रोगता वांगडा तुमचे पिवंक दियात म्हज्या कुडी वांगडा तुमचे किलांक दियात म्हज्या रोगता वांगडा तुमचे पिवंक दियात जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें 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 घडीभर आमचे दोळे धांपून जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा म्हणटकूच ताचेशी आमी उलोवया ताचेशी आमचो संबंद आमी खोलावया ह्या मिसाच्या देण्या पासत ताका आमी दिनवासूया सगळ्यो आमच्यो गरजो ताच्या हातांत आमी दवरुया उबी रावया प्रार्थुया देवा मनशा कुटुंबाक नवो जीव दितल्या एकाच उंड्याचे पोसण आमकां मेळूं
आपली स्तुती वयर काडूंक सोदतेल्या लोकांक आदार दिवंक आनी ताका फावो ती निर्णय मेळूंक हे एकवटाच्या संस्कारा वरवीं कोऱ्या आनी विस्वासी मोगान आमची काळजां भर ही आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवेन. आमेन. बसूया. प्रितीच्या बाब भयणानो, इतले सगोट पाद्री माचयेर आनी माचये खाला, इतल्यो सगोट रोमारी आनी तुमकां सगळ्यांक भक्तीन वांटो घेतिल्ली पळोवन ह्या मिसांत आमकां स्फूर्ती मेळटा. एकामेकाक आमी मागण्याचो तेंको दिता आनी ह्याच मापान आमी देवाशी मानेवद आग्नेलाक सांत जावंक मागता. तर तुमकां सगळ्यांक हो वेळ शुभ वेळ, पवित्र वेळ जावचो म्हूण आमचो आवडो. आयज हे मीस भक्तीन समोरमतल्या सगळ्या याज्ञिकांक, पाद्री मारियो पेरेरा, पाद्रीगार रिवोणच्या रुजार सायबिनीच्या फिरगोजेचो, फिरगोजेंत वावरतले हेर पाद्री, पाद्री मिलाग्रीश फेर्नांदीस, पाद्री रिचर्ड क्रास्तो आनी पाद्री मिलाग्रीश बारेटो आनी तुमच्या फिरगोजकारांक आमचे दिनवास. हे नोवेनाचे मीस भेटोवंक पयस जावन मानेवद आग्नेलाची भक्तीन तुमी आयिल्ली म्हूण. तशेंच आमचे दिनवास कॉलेंच्या आवर लेडी ऑफ पायटी फिरगोजेच्या फिरगोजकारांक, तशेंच आयज मुखेल याज्ञीक आसलो पाद्रीगाराक पाद्री कोसिसांव पिंटो आनी कुराक कार्सन दोरादो, तशेंच कारंजाले रुजार सायबीण फिरगोजेच्या फिरगोजकारांक आनी तांच्या पाद्रीगाराक पाद्री पियोस साल्वादोर आल्मेडा हांकां आयज ह्या दोंगरार येवन तुमी तुमची भक्ती मानेवद आग्नेलाशी दाखयली म्हूण त्याच मानेवद आग्नेलान सगळ्या तुमच्या वावरांत आनी गोरजांनी तुमकां पावूंक मागता. विसरोंक जायना आयचो कॉयर रिवोणेचो गायन मंडळ तुमकां सगळ्यांक दिनवासता. आयज वेळ काडून घोडेक तुमचें काम सोडून हांगा थंयसर घोडेक तुमी कामाक वेतात. तुमी आयज ह्या दोंगरार उपस्थित जावन आमकां सगळ्यांक आदार दिलो. तुमच्या मधुर ताळ्यांनी गायन करून आनी वाजप्यांनी वेगवेगळ्या इन्स्ट्रुमेंटांनी वाजून आमकां बरें दिसलें. आमकां भक्ती करूंक आदार मेळ्ळो. देव बरें करूं तुमकां. कांय कळोवण्यो पिडेस्तांचेर मागणें हे मीस जाले उपरांत इगोर्जेंत आसतलें. एक नवी सीडी, ऑडियो सीडी पाद्राग्नेल आमच्या इश्टा वायस पॉस्टुलेशन खात्यान उजवाडाक हाडल्या. बँड स्टँडांक ती विक्रेक मेळटा. आमच्या पिलारच्या संस्थेन पाद्री जातेल्यांक स्पॉन्सर करूंक कोणूय सोदता जाल्यार बर्सस डेस्क ह्या ऑफिसांत वचून मेळचें. 2024 वर्साच्यो इंग्लेज आनी कोंकणी बायबल डायरी बँड स्टँडांत आनी पुस्तक शाळेच्या भायर मेळटात. ही कोंकणी बायबल डायरी आमच्या संस्थेन उजवाडाक हाडल्या. नोव्हेंबराच्या 17वेर सकाळचे 10:30 मीस खेरीत भाशेन पिळेबंदां खातीर मीस जातलें. हे मीस सोंपल्या उपरांत पवित्र साक्रामेंताची भोजणी, पवित्र तेलाची माखणी आनी डेलिव्हरन्स आसतलें. दोनपारच्या सुमार 12 हें सोंपतलें. मुखेल याज्ञीक पाद्री कायतान दोराद, पाद्रीगार बिचोलेचो ही सगळी 1.5 वरांची सेवाधर्मीक कार्यावळ पिडेबंदां खातीर चलयतलो. तेच परी आमचे पिलारचे पाद्री आदाराक आसतले. मानेवद आग्नेलाच्या सांत कोर्णा पासत मागूंक नोव्हेंबराच्या 17वेर ह्याच माटवान नायट विजील आसतलें. रातचें 9 वाजता ते सकाळीं 5 वाजता. हें विजील चलयतलो ब्रदर एडमंड, एसोसिएशन ऑफ क्रुसेडर्स फॉर जीसस एंड मेरी हांचो पंगड. तर यात आनी मागात मानेवद आग्नेलाच्या सांत कोर्णा पासत. आमचें एक ल्हानशें आश्रम आसा आक्षी. थंयसर भारताच्या संस्कृती भाशेन ध्यान करतात व ध्यान मागणें करतात. तातूंतलो एक पाद्री, पाद्र गाल्दीन ह्या सेमिनारींत आतां 5 ते 5:30 असलें मागणें करूंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार भाग घेवंक तो शिकयतलो. आनी ह्या दिसांनी 17वेरूय हें मागणें आसा. 10:30 ते 11 सकाळीं आनी सांजेचें 5 ते 5:30.
तशेंच शुक्रार 10:30 ते 11 कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार ह्या ध्यान मागण्यांत भाग घेवंक तुमच्यांनी भाग घेवंक जाता. टोनी डायस आपल्याक मेळ्ळलो उपकार मानेवंत आग्नेलाच्या मजतीन बरोवन सांगता. 1.5 वर्स पयलें हांव जेवणाक बसलेलो आसतना म्हाका कितें तरी जालें आनी हांव सकला पडलो. दोतोराक दाखयल्या उपरांत स्कॅनिंग करूंक लायलें. घुमून आयलें की काळजाक 4 बुराक आसात म्हूण. हांव सिद्धिदा भायर पडलो आनी टॉयलेट करतना रगत व्हांवतालें. दोतोरान म्हाका 2 वरां दिलेलीं आनी दोतोरान म्हज्या बायलेक सांगलें की तुमच्या देवाक उलो मारात. तेन्ना म्हजे बायलेन भावार्थान मानेवंत आग्नेलाक फुडें घालून देवा लागीं मागलें म्हाका बरो कर म्हूण. आनी बरो जालो जाल्यार हांव तुजो उपकार परगट करतली म्हूण. आनी अजाप म्हटल्यार त्याच दिसाक हांव बरो जावन सिद्धिदान आयलो. हांव सामको बरो जालो आनी त्याच दिसाक म्हाका डिस्चार्ज पर्यंत केलो आनी दोतोरान म्हाका कांयच वखदां पर्यंत फुडें घेवंक दिवंक नात. हांव मानेवंत आग्नेलाक दिन वाजता आनी बेगीनूच सांज जावंक मागता. सगळीं आमी उबी रावन तेच्या भाव भयणांनो उपकार मेळूंक हे मागणें करुया. दोनी बाजूनी स्क्रीनीर हें मागणें तुमकां दिसतलें तर आमी सगळ्यांनी सांगता व्हडल्या ताळ्यान सगळ्यो आमच्यो गरजो आमची पिडा देवा फुड्यान आमी दवरुया. ह्या मागण्यांतल्यान मानेवंत आग्नेलाच्या हातांतल्यान ताणें आमची मागणी देवाक पावोवची म्हूण मागुया. सगळीं व्हडल्या ताळ्यान सांगता म्हणुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या सर्गीच्या बापा आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी ह्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाजता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतावन मागता. तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुमच्यो गरजो आतां मांडात. एक खुणा कोशी फाव कर म्हूण विनयता. आतां आमी मानेवंत आग्नेलाक भागीवंताचो मान मेळूंक खतखत्यान व्हडल्या ताळ्यान सगळीं स्क्रिनींग पळयात. आमी हें मागणें आतां उच्चारुया. अगणीत काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोडशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगट परगटणे उदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. मानेवंत आग्नेल विनंती कर आमचे पासून फाटल्यान मिसाक येवंक रावतात तांकां विनंती करतात थंयसरूच रावात. माटवांत आसात तांणी भायर सरूंक जाय त्या उपरांत तुमी भितर सरात. मांडावळ सांबाळुया आनी आतां हांव उगडास करता. पिडेवंतांचेर मागणें आसतलें इगोर्जेंत. आतां आमी सगळीं मान बागावया निमण्या आशिर्वादाक. सोर्बेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. स्वर्ग संसाराच्या हृदया बाबा मोगाच्या आशेता घालून तुझी पोरसा आत्रास्मान पाद्राक मेला मोरवाशान करता Bagoy deva kalsa
korda vorda Bagoy deva kalzapchida Fausalyan tuja burgya Diaskari solga raja